मुख्यमंत्री पर्रीकार सध्या विरोधक आणि मीडिया दोगांचेरूय कोत्र। कांय गजाली कशो कित्यो ते खबर नासतनाच विरोधक उठसूट आरोप करतात। ताचे परस वायट गजाल म्हळ्यार मीडिया तांकां पब्लिसिटी दिता। गोवा राखण मंचान बीजेपीच्या दोनूय लोकसभेचे सीट वडयता म्हूण सरकाराक धमकी दिल्या। पर्रीकार म्हणटा ताका धमक्यांचे कोत ना, बीजेपीक जिखयतले लोक। विरोधक आणि एक्टिविस्ट उठसूट तोंडाक येता तो आरोप करून मेकळे जातात। मिडिया तांकां पब्लिसिटी दिता म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार मिडियाचेरूय तिडकलो। तो म्हणटा मुद्द्यांचो अभ्यास करनासतना खरे खोटे तपास नासतना मिडिया कोणाकूय आणि कित्याकूय पब्लिसिटी दिता। एक चिंता सरत जाता ती म्हणजे टीव्ही हो आमचो एक इन्फॉर्मेशनाचें सेंटर जाला। आता जर कोणे ज्ञान ताज्या बद्दल ते घेवपाक प्रयत्न केलो जाल्यार सिंपल गजाल लक्षात अशी येता की टीव्हीर जी बातमी येता ती कोणे दिल्ली आसता, ती एका रिपोर्टरान दिल्ली आसता। कोण तो वतान ते घेता आनी ताजो कंपेरर आसता तो ती बातमी सांगता। रिपोर्टर जो आसता ताका कितले पगार मेळटा आसतलो, 20,000 रुपया पगार मेळटा। तो सांगणारो कंपेरराक 25,000 मेळटा आसतलो। म्हणजे ते सादारणपणे बीकॉम किंवा ग्रॅज्युएट शिकले आसतले, व्हडले थिंकर न्हय ते, विचारवंत न्हय ते आपल्याक समजता तशी बातमी येता। आतां पळयतलो तो पळय भानगडीचो भाग आसा तो बाजूक काडटा, पयशे घेवन दिणारे बातमी लोक आसात आनी त्यामुळे आपल्याक दिसता अशें ते बातमी छापतात। काय पब्लिशिंग हाऊसांचो राजकारण्यांकडेन संबंध आसा आणि ताका लागून काय मिडिया अस्थापनाय राजकारण खेळटात असो पर्रीकाराचो आरोप। ज्ञानाकडच्यान अज्ञानाकडच्यान ज्ञानाकडे हांव कितें म्हणटा तातूंत भितर बातमी खंयची वाचतकच कितें ते बातमेन आसा। आयज बातमेन काही गोष्टी आयल्या, काही पेपरांच्यो मोठ्यो छापल्या, त्या पेपरांक ती माया ना। तो पेपर खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचो तो आमकां सगळ्यांक खबर आसा, खंयचो पेपराचें पॉलिटिकल इन्क्लिनेशन कितें तें खबर आसा, त्या प्रमाणे तो बातमी छापता। हे इतलें आमकां लक्षात येता की विशय सोंपलो फुडें आसता। बाकी मागीर त्या बातमेन मॅटर कितें आसा तातूंत हांव वचना। गोवा राखण मंचान लोकसभा वेंचणुकेक धरून बीजेपीक शिटकावणी दिल्ली। पर्रीकार म्हणटा तांकां लोक आनी मतदार लागतात, आंदोलक न्ही। बीजेपीक कसलोच भंय ना। इट इज फॉर द पीपल टू डिसायड न्ही। शेवटी लोक आमी लोकां समोर वता। हांव एका एक्टिविस्ट किंवा एका मनशा समोर वचना। म्हज्या विरोधान जे पक्ष आहा ते म्हज्या विरोधूच काम करतले, ते म्हाका सपोर्ट करतले ही कल्पना। म्हणजे जो कोण म्हज्या विरोधान कितेंय कारण आसत ते हांव कारणाचेर उलयना। कारणां कितें आसत, जो म्हज्या विरोधान पळय तो विरोधानूच काम करतलो, त्यामुळे ताजो टार्गेट म्हाका उडोवपूच आसतलो म्हणून कितें मनीस पडटा। म्हणजे कॉन्फिडन्स दोनूय सीट तुमी हाडटा? म्हाका 101% गॅरंटी आहा। आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट। आय इंटरॅक्ट विथ पीपल। हांव असो हवेर उलयना, हांव लोकां कडेन उलयता आनी काही गजालीचे सेन्स तुमकां आसूंक जाय। काही गजाली कोण म्हणटात पळय तांच्या संदर्भात तुमकां तांची ताकद कितें आहा ती कळूंक जाय। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ। गोयच्या मिनाच्या पावणेंत हे फावट जिंदाल कंपनी देवल्या। जिंदाल देविल्ल्यान हे फावट पावणेचो दर वाडपाची शक्यताय दिसता। सुमार 2 मिलियन टन मिनाची 5 मार्चाक पावणी जावं येता म्हूण सुत्रां सांगतात। फाटल्या सप्तकांत जाल्ले पावणेक सरकाराक फटयलो म्हूण कांय राजकीय फुडारी दावो करतात। मायनिंगांतले जाणकार म्हणटात पावणेर काडिल्ल्या मिनाची सरासरी ग्रेड आनी मॉइश्चर लक्षांत घेतल्यार प्रेस मेळ्ळा तो व्हडलो। आंतरराष्ट्रीय मार्केटातूय सध्या प्रेस 2,500 रुपया टना मेरेन पडला। पळयात रिपोर्ट। फाटल्या सप्तकांत गोंय सरकारान मिनाचे ऑक्शन केले। सरकारान सुमार 5 लाख टन काडिल्ले मीन 94 कोटींक विकले। मीन कितलेशे तेंप जाले उगड्यार स्टॉक करून आशिल्ले। त्या मिनाची सरासरी ग्रेड आणि तातूंतलो मॉइश्चर लक्षांत धरून पावणेक मिनाचो बेज प्रायस 64 कोटी थारायल्लो। मात सरकाराक मेळ्ळे 94 कोटी, म्हणजे टना फाटल्यान सरासरी 1700 रुपया। सरकार म्हणटा अदमासा परस चडच बोल्सांत पडल्यात। आता पळयात खंयच्या कंपनीन कितल्या प्रेसान कितलो माल घेतला तो। रॉयल लायन कंपनीन 2 लाख टन 29 कोटींक घेतला। कायनेटा कंपनीन 20,000 टन 3 कोटी 24 लाखांक घेतला। बागाडी ब्रदर्सान 67,000 टन 2 कोटी 25 लाखांक, जाल्यार सेजा स्टरलायटान 67,000 टन 8 कोटींक घेतला। फॉमेंतो रिसोर्सान 50,000 टन 10 कोटी 82 लाखांक घेतला। सुधार इंडस्ट्रीजान 6,000 टन 1 कोटींक, दुर्गा मायन्स 54,000 टन 11 कोटी 11 लाखांक, जाल्यार अगरवालान 1,700 टन 3 कोटी 24 लाखांक घेतला।
इंटरनॅशनल मार्केटान 58 ग्रेडीच्या मालाचो प्रेस सुमार 3000. तातूंत सगळे टॅक्स, एक्सपोर्ट ड्युटी, रॉयल्टी, येरादारी कॉस्ट येता. हे सगळे वजा केल्यार टनाक 1600 रुपया दर जाता. सरकाराक सरासरी 1700 रुपया टना फाटल्यान मेळ्ळ्यात. पयली पावणी लुकसाणान वचूंक ना. दुसरी पावणी 5 मार्चाक जातली. थंय 2 मिलियन टन मीन पावण्यार काडटले. हे पावणेंत जिंदाल स्टील वांटो घेता. ताका लागून पावण्याचो दरय वाडटलो म्हूण सरकार आस्त बाळगून आसा. ब्युरो वांगडा रिपोर्टर महेश गाडी. दोनापावला आयटी पार्कान फकत आयटी उद्देग घालूंक दितले. आयटीच्या नांवान भलतेंच कितें करूंक मेळचें ना अशी शिटकावणी ताळगांवचो आदलो आनी सध्या सांताक्रूजचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान दिल्या. सरकार पाकातले 5 प्लॉटांची परत पावणी करता. ताळगांव पंचायत वेंचणुकेंत आपलेंच पॅनल परत जिखतले म्हणपाचो दावोय आमदार बाबुशान केलो. इतले मजगतीं आयतारा कुडका बांबोळे पंचायतीचे ग्रामसभेन बेकायदा बांदकामाचेर बरोच बोवाळ जालो. आयतारा ताळगांवाक ग्रामसभा जाली. ह्या बसकेत विंगड प्रश्नाचेर भासाभास जाली. ताळगांव पंचायत वाठारात येवपी आयटी पार्कात फक्त आयटी उद्देगूच येवंक दितले अशें ताळगांवचो आदलो आमदार बाबूश मोन्सेरात म्हणटा. I have got the confidence of the people, and the people. I am sure that people will repose the confidence back in me, how they have reposed in me earlier 2 times. Is it GSRDC purposely delaying it? I think so. Now I have seen for the couple of years now, 2 years since we are in the opposition. Basically, all development works of Talegaon constituency has been hampered. We have taken couple of resolutions in the Gram Sabha itself that if anything we start is only an IT. Now, the other day I heard a CM statement saying IT park as well as some auxiliaries units will be. But we will see to it that only IT parks will start. कुडका बांबोळी ग्रामसभेत बेकायदा बांदकामांचेर बरोच बोवाळ जालो. बेकायदा बांदकामां बंद करची अशी मागणी लोकांनी केल्या. तेका ते सरफेस कटिंग म्हणटा, तेका दोंगर सगळो देंवोवपाक, थंयसर हिल्ली एरियान कन्स्ट्रक्शन करपाक हायकोर्टाचे पासून परमिशन ना. तेणी TCPन सांगलेलें आमी परमिशन हितून हिल्ली एरियान दिवचे ना म्हणून. तरी आसतना वायलेटेड केल्ले आहा. तुमी हे कोर्टाच्या मुखार नोंदणी काडून दिया. हांवें तुमकां सबमिटूय केला डॉक्युमेंट आनी धाडला तेजे. हय, आनी लास्टाक तेका भगत सिंगाक 40 तेणी झाडां मारलेली आहा इनलिगली आनी तेका अरेस्ट केल्लो आहा फॉरेस्टान. तरी आसतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अजून तेजेर एक्शन घेयना. हे तुम्ही नजरे काढून दिया ते हायकोर्टाचे इनलिगलिटी. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ आनी दिनेश करपे. लुझोफोनियाचे बजेट थारायले 400 कोटी, मोडल्यात फकत 232 कोटी. हेच प्रकल्प फुडल्या नॅशनल गेम्साक वापरपाचे आसले तरी सरकाराच्या हातार केंद्राकडच्यान फकत 102 कोटी पडल्यात. जाल्यार 130 कोटींचे रीण काडून सरकारान उरिल्ली कामां करून घेतल्यात. ईडीसीन ते खातीर एसएजीक 130 कोटींचे रीण दिला. लुझोफोनियाच्या खर्चाचेर घाल्ल्या एका RTI अर्जांत ही म्हायती मेळ्ळ्या. सिम्प्लेक्सा खाला लुझोफोनियाची कामां केल्ली सब कॉन्ट्रॅक्टर सध्या कामाचे पयशे पडना म्हणून रडटात. सरकारान आवाशिवा करून कॉन्ट्रॅक्टराचे फाटीक लागून कामां करून घेतली. 4 दिसां भितर कॉन्क्रीट आनी प्लास्टर निखळपाकूय लागले. आता सगळे पावण्यार पॅचअप सुरू जाला. तो मेरेन एसएजीन कॉन्ट्रॅक्टरांचे पयशे आडोवन दवरल्यात. कॉन्ट्रॅक्टर सिम्प्लेक्साच्या फाटल्यान लागल्यात जाल्यार फाटले 4-5 म्हयने कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान पयशे पडूंक नाशिल्ल्यान कामगार कॉन्ट्रॅक्टराच्या नांवान शबय घालपाक लागल्यात. पूण सरकारान हो लुझोफोनियाचो गाडो धुकल्ला चडसो केंद्राच्या अनुदानान आनी ईडीसीन दिल्ले रिणाच्या नाड्यार. लुझोफोनियाचे वट्ट बजेट 398 कोटी. सरकारान आतां मेरेन केंद्रा कडच्यान आनी रीण घेवन मोडल्यात फक्त 232 कोटी. 11 देशांतले 904 खेळगडे सर्तीत वांटेकार जाले. 10 दीस गेमी चल्ल्यो. हेच स्टेडियमांनी आतां फुडें नॅशनल गेम्स जावपाच्यो आसात. मुख्यमंत्री सांगता ते कोतान आनीक 300 कोटीची कामां आसात. ते रीण खंयच्यान येवपाचे? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.